जीवनदायिनी आशिल्ल्या दिवचलचे न्हंयचे अस्तित्व संकश्टात आयल्या। ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या। सध्या तर ह्या न्हंयचे उदक आटला आणि काळपट लेगीत पडला। देखून सैम मोगी हुस्को उक्तायतात। महाराष्ट्रातल्या तळेकोलच्यान उगम जाल्ली दिवचलची न्हंय फुडें सारमानस वाठारांत मांडवी न्हंयक मेळटा। मात दिवचलचे न्हंयत दिसान दीस प्रदूषण वाडत आसा। केंद्रीय आनी राज्य प्रदूषण मंडळान लेगीत दिवचलची न्हंय प्रदूषित जाल्ल्याचो अहवाल दिला। वेळारच जर हे न्हंयचे प्रदूषणांतल्यान सुटका केली ना जाल्यार तिचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा। आमची ही दिवचलची न्हंय ही जी आमची जीवनदायिनी अशी आमी तांकां म्हणटा, ह्या न्हंयेची जी स्थिती आयज जर पळय जाल्यार भितर कितलेशेच लोक कितें कितें हाडून उडयता। एक कॅमिकल कोण हाडून तरी सोडटा, जावं कितें ऑयल ग्रीस अशें मिश्रीत सगळें उदक हांगासर भरता। तर सांगची गोश्ट म्हटल्यार ही जी न्हंय आसा ही जीवनदायिनी, जी लोकांक आयज खुबशे एका कल्टिवेशनाक लागून म्हणा कित्याक खुबशी उपयोगी पडटा लोकांक। जल म्हणजे जीवन म्हटलें वता, तशी ही जीवनदायिनी आसा। आनी अशे तरेचें जें पॉल्युशन जें जाता हेजेर अहवाल सुद्दां एनवायरमेंट वाल्यांनी दिल्लो आसा। सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या हांणी दिल्लो आसा, स्टेट अहवालूय आहा। आनी पर्यावरणवादींनी सुद्दां दावो केल्लो आहा की ही मोस्ट पॉल्युटेड न्हंय आसा। तेन्ना हांव मागतां आमच्या जे आमदार म्हणा किंवा ऑथरायज पर्सन जे एनवायरमेंटा बाबतीन जे हे आसा अधिकारी, तेंच्यांनी हेजेर बारीकायेन लक्ष घालचें आनी ही न्हंय पॉल्युशन मुक्त करची आनी पॉल्युशन परत जावचें न्हय हेजेरूय इनिशिएटीव घेवचे, जेणे करून म्हणजे ज्यो हांगासर थोडे इंडस्ट्रियल एरियाज आसा, इंडस्ट्रियल एरिया थंय कॅमिकल इंडस्ट्री आहा, जावं हांगासर आनीक कितें तरी एक एसिडीक वापर करून जे उद्योग धंद्याचे कितें तरी रॉ मटेरियल आसता हेंचेर सुद्दां एक बारीकशें लक्ष दवरचें की तें उदीक जावं तें कॅमिकल खंय वयता, जावं उदीक मिश्रीत जाता काय कितें। हेका लागून हांव आमच्या सरकारा कडेन मागतां की जाय तितले बेगीन आनीक टायम वगडोवपाचो ना, कारण असो जर टायम वेस्ट केलो जाल्यार येणारी पिढी आमकां दोश दितली। आनी ही जी न्हंय बऱ्या तरेन जी आसा, जे आमकां आयज उदक पुरयता ती निस्तनाबूत जातली आनी आमकां एका घोर अशा मोठ्या संकटाक आमच्या पिळयेक सामोरे वयचें पडटलें। ही दिवचलची न्हंय जी आसा, जी उपनदी आसा मांडवीची, सारमानस हांगा तिचो संगम जाता। ही न्हंय जी आसा ही अत्यंत प्रदूषित जाल्लेली आसा आनी हेच्या पयलीं केंद्रीय प्रदूषण मंडळान जो अहवाल दिल्लो आसा आनी आमच्या राज्य सरकारच्या प्रदूषण मंडळान जो अहवाल दिल्लो आसा तितून ह्या न्हंयचें प्रदूषण जें आसा हें अधोरेखीत केल्लेलें आसा। खरें म्हणजे सरकारान आनी दिवचलची नगरपालिका आसा आनी वेगवेगळ्यो ज्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी एकठांय येवन जर कृती कार्यक्रम हाती घेतलो जाल्यार निश्चितपणान न्हंय जी आसा ही स्वच्छ निर्मळ जावंक येता। आनी नगरपालिका किंवा पंचायती ज्यो आसा ह्या पंचायतींक जर ब्लू प्रिंट जाय म्हणजे आराखडो जर जाय तो आराखडो दिवपाची म्हाजी तयारी आसा। ही न्हंय ज्या पद्दतीन आयज नश्ट जाता, इतिहास जमा जाता ते पयल्या उपरांतूच एक दिवचल ह्या क्षेत्रांत म्हाजो जन्म जाल्लो, तेका लागून म्हाका खूब वेदना जाता की आमची न्हंय एक न्हंय जी आसा ही अत्यंत जहाल प्रदूषित न्हंय म्हणून वळखली वयता। तिची ही वळख जी आसा ही आमी पुसून नवीन इंग्रजी वर्साक जेन्ना सामोरे वयता तेन्ना एक निर्मळ नदी आमच्या हांगासर व्हांवतली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न केलो जाल्यार बरें जातलें। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।